भणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां सांगलां की आपूण दाखवेल म्हणून, आनी आमी सगळे फांटे. तर आमी पयले वाचपान अशें पळयता की आमची आडां कित्याकूच चुपकोन ना. तो आमकां ही आडां आनी मांस आनी सुस्कार दिता, म्हणजे ताणें आमकां पूर्णपणे घडोवन हाडलेली आसा. ताचो तर सुस्कार आमचे मदें ना जाल्यार आमकां जिवीत ना. तो स्वास, ताचो आत्मो आमचे सगळें घालता आनी ताचे आत्म्यांत आमी एकवटोन जिवंक जाय. तर दुसऱ्या वाचपान सगळ्या आमच्या मनान, कुडींत आनी आत्म्यांत आमी म्हणजे काळजांतां देवाचो मोग करूंक जाय. आनी हे भाशेन कोत्ता जाल्यार दुसऱ्याचो आमी मोग करूंक जाय. जसो आमी आमचो कोत्ता पळय ते प्रमाणे. आमचो मोग कोत्ता म्हणजे कितें? आपल्यापणाचो मोग न्हय, पूण देवाच्या एकवटान, ताच्या सुस्कारांत, ताच्या विस्वासांत आमी एकवटोन ताचे सारकी आमी जावंक शकता. नाजाल्यार आपल्यापणानूच आमी जियेतल्या आनी आमी आमचून कितें जाता तें जाणो. तर हे भाशेन आमकां हुकूम दिलेलो आसा, आमच्यान तो आमचे वस्तुंगी पाळूंक जायना, पूण ताचे गोठायेन तो पाळूंक जाता. पूण ताका आमी हाजीर जावंक जाय. जसो एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय आपणाचीच वस्तुंगी फळां दिवंक जायना, तशीच आमी ताचे सगळें रिगून रावल्या शिवाय ताचे सारकी आमच्यान मोग करूंक जायना. हे भाशेन जॉन युदिस 14 वर्सांचो आसतना हो भुरगो नॉर्मंडी म्हणटा पळय ते फ्रांसाच्या देशांतलो, ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक समोर पिलें. 24 वर्सांचो आसतना तो पाद्री जालो आनी कार्डिनल बेरुले म्हणून आसलेलो थंयसर, ताचे ऑरिटरीन ताणें प्रवेश घेतलो. ऑरिटरी म्हणजे ते दुसऱ्या बसत वावुरताले पाद्री. आनी खरेपणी ताणें भरपूर हांगसर हें केलें, प्रगती केली लोकांची. ताणें त्या वेळार जॅन्सेनिझम म्हणून एक वाद उप्रासलेलो आनी ते कितें म्हणटाले की आमी आमचे वस्तुंगी सारके रावंक जाय. आनी ते मागीर देवाक तितले मानिनासलेले. म्हणजे हे भाशेन जेजू आमच्या कुडींत आयला, ताचें इन्कार्नेशन जालां, तें मानिनासलेले आनी साक्रमेंत ते मानिनासलेले. आमचे वस्तुंगी देवान आमकां दिलेली आसा गोठाय, आमचे वस्तुंगी सगळें करूंक जाय. हातून ते चुकले. ताणें तांकां सगल्या लोकांक भरपूर शिकवण दिली. एकदम हुशार आसलेलो. जेसुइटां बरोबर ताणें कांय म्हणटा पळय थंयसर अभ्यास केल्लो जॉयन जावच्या आदीं. आनी खरेपणी तो एकदम हुशार आसलेलो म्हणून ताणें 20 वर्सां इतली मिसावां दिली आख्या फ्रांसाक आनी सगलो लोक ताचेशी येतालो. ताचें आयकोन ताचें परिवर्तन जातालें. मागीर ताणें पळयलें की जे सेमिनरिस्ट आसता तांची बरी शिकवण जावंक जाय आनी आपल्या सारके आनिकूय पाद्री म्हणजे उपजोंक जाय. म्हणून ताणें एक ग्रूप स्टार्ट केलो आनी कार्डिनल रिचलो म्हणटा पळय ताची मदत घेवन ताणें ही संस्था स्टार्ट केली, कॉंग्रेगेशन ऑफ जीजस एंड मॅरी. आनी हे परी ताणें भरपूर वावर सुरू केलो. हे युदीस म्हणटाले पळय ते ताचे सांगाती खरेपणी भरपूर बरें करी लोकांक. पूण हे जॅन्सिनीस पळय आसलेले तांकां तें आवडनासलेलें. तांचेर गाराणें घातलें आनी आकाच बंद करून उडयलो. इतलीं वर्सां ताणें इतलो वावर केल्लो, ताका आतां चूप रावचो पडलो. पूण ताणें उगी रावंक ना, बरोवंक लागलो. ताणें भरपूर बरयलें. ही भक्ती पळय आमी आतां कोत्ता जेजूच्या काळजाची, ती ताणें पयलीं स्टार्ट केली. ताणें सगलें मीस आनी वेस्पर्स सगलें बरोवन काडलें आनी तें ताणें पुरगोटलें 17व्या शेंकड्यांत. म्हणटच हे भाशेन ताणें खूब प्रगती केली. ताणें मागीर एक ग्रूप स्टार्ट केल्लो
असल्यो अस्तुऱ्यो पळय आपलें जिवीत वेशां सारकें सादताली तांकां ताणें भितर हाडली आनी तांकां हे कॉंग्रिगेशन स्टार्ट केलें, कॉंग्रिगेशन ऑफ आ लेडी ऑफ पायटी म्हणून. आनी ती मागीर गूड शेपर्ड सिस्टर्स जाली मागीर. पूण हांचेर खूब घराणें केलें त्या जॅन्सनिस्टांनी, पूण ताणें तांकां बरे भशेन उतर दिलें. मागीर आनिकूय ताणें कॉंग्रिगेशन स्टार्ट केलें, म्हणजे सायबणमायेच्या आदारान. हे भशेन ताणें भरपूर बरयलें. मागीर ताका पळय सांतपण मेवलें. त्या दिसा ताका दोतोर म्हणून इगोर्ज मातयेचो अशें ताका पदवी दिली. कित्याक तो इतलो हुशार आसलेलो की ताका म्हणटाली तो एक प्रॉडिजी म्हणजे तो हिसपा भायर एकदम हुशार आसलेलो. हे भाशेन तो आदी जॉन फेरेरा म्हूण आसलेलो, ताचे कीन आनीक बरें ताणें काम केलें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां देवान विंचून काडलेली देवाची भुरगीं, आनी देव आमचें सगळें आसा जाल्यार तो आमकां प्रत्येकाक आपणाक जाय पळय तसो आमचो वापर करतलो. आमी फकत ताका आमचें जिवीत एकवटोन सारूंक जाय. बाकीचें ताचो पवित्र आत्मो आमी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सगळें शिकयतलो. तर ह्या वेळार आमच्या हात अशें उठेन दवरया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटांत रावया. प्रत्येक सुस्कार आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता तेन्ना जेजूचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. पूण आमचे भितर आहा तितलें ताचें बरेंपण आनी आमचें वायटपण आमी गोळा केलेलें आसा तें सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया. आनी जेजूचें दवरलें म्हणटूच तो तें नितळ निर्मळ करून आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. आनी ते परी आमचें जिवीत 5 मिनटांनी सारकें साफ नितळ जातलें. हे परी आमी रातची न्हिदच्या आदीं वेळ सारया. आमचें सगळें दिसाचें भितर आहा तितलें भायर काडलें म्हणटूच आमकां बरी झेम पडटली. आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत तो घडोवन हाडटलो. आनी सकाळीं उठली म्हणटूच आमी एक नवी रचना ताका परतून 5 मिनट एकवटून रावया. आनी पळयतल्यात तुमी संपेपणी आमची चिंतना भावना ताचें सगळें धरून ती नाटक जातली. आमकां कंट्रोल करची ना. आमकां मानसीक प्रॉब्लम म्हणजे सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम जावची नात. ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर्स आसतात, म्हणजे परतून तीच चिंतना तीच भावना येतात. आमी पिशी जाता. हें सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया. आनी तो आमकां भितरल्यान शांत करतलो आनी ताचे सारकी आमकां अदीक करून दवरतलो.